संगावेल्या तुझी बुद्धी एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुका वंदन नमन करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फातिमा लिओकार्दिया लोबो हिच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया आनी तिच्या दुखेस्त गरब्याक फावो ती बुजवण दी म्हूण मागुया. तशेंच आयज आमी मागता सोंपून गेल्ल्या फ्रांसिस्को दा कॉस्ता आनी एस्पारांसा आगियार आमच्या मागण्यांत दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता आन्ना मारिया फेर्नांडीस, देवान तिचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. ह्या सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, देवाचो संदेश सगळे परजेक दिवंक आनी देवाचो संदेश आमी जंय रावता थंय दिवंक आमकां पाठयल्यात. आनी हो देवाचो संदेश दिवंक देव सांगता तें सांगूंक आमी जायते फावटी कडेन फाटीं सरता. जायते फावटी दुबाव येता, जायते फावटी दिसता दुसऱ्यांक बरें दिसचें ना, लोक कितें म्हणटलो, असले प्रश्न जायते फावटी आमच्या मनांत उपरासतात आनी देवाची खुशी करूंक आमी फाटीं उरता. जायते फावटी कडेन आमी देवाची खुशी करूंक फाटीं उरल्या. ह्या मिसाचे सुरवातेक देवाचें बोगसणी मागुया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता, मनान चिंतून तोंडान सांग, वायटान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगपाक मारिये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोंदवाळ्या बापा, आमच्या मागण्यांक दयेन कान दी आनी आमकां भेट दिवंक येतल्या तुज्या पुताचे कृपेन काळोखान बुडलेल्या आमच्या काळजांचेर तुजो सर्गीचो उजवाड फांकय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. जाकोबांतलें एक नोकेत्र फुडारीपण चलयता. लोकगणितीच्या पुस्तका वेलें वाचप. आपले दोळे उबारून बालामान इस्रायल परजेक देखली. तिणें कुळां पोरमोणे मैदानार तोंबू ताणलोले. देवाचो आत्मो ताचेर आयलो आनी ताणें आपली कविता उचारली. ताणें म्हणलें, भियोराच्या पुता बालामाचे बाकीत, पयस पळयतल्या मनशाचें बाकीत, देवाचें उतर आयकतल्याचें बाकीत. सर्वेस्पर दाखयता
तें तो पळयता. तो देवा कडलो जबाब घेता आनी ताचे दोळे उगडटात. जाकोबा, कितलें सोबीत तुजें तोंबू. इस्रायला, कितलीं सोबीत तुजीं घरां. पयस विस्तारलोले फालक्या सारकीं तीं, न्हंयचे दोगेर फुलतोल्या बागा सारकीं, सर्वेस्वरान रोयलोल्या रोक्तबोळां सारकीं, उदका लागसल्ले देवदार रुका सारकीं. ताच्या कुळांतलो एक वीर उत्पन्न जाता. हिशोब नासलोले पोरजाचेर तो राज चलयता. ताचो राजा आगाका परस व्हडतो. ताची राजपदवी चडत चडत वेतली. आनी एक बाकीत ताणें उच्चारलें. ताणें म्हणलें, ब्योराच्या पुता बालामाचें बाकीत, पयस पलयतल्या मनशाचें बाकीत, देवाचें उतर आयकतल्यांचें, भोव वट्ट्या देवाची जाणवाय घेतल्याची बाकीत. सर्वेस्वर दाखयता तें तो पळयता. तो देवा कडलो जबाब घेता आनी ताचे दोळे उगडटात. हांव तुका पळयता पूण आतां न्हय. तो म्हाका दिश्टी पडटा पूण लागीं न्हय. जाकोबांतलें एक नखेत्र फुडारीपण चलयता. इस्रायलांतलीं राजकाटी उपजता. देवाचें उतर हें. देवाचे गोड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजें मारूक म्हाका दाखय सर्वेस्वरा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. परतून म्हणुया, तुजें मारूक म्हाका दाखय सर्वेस्वरा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्वरा, तुजें मारूक म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. जबाब, तुजें मारूक म्हाका दाखय सर्वेस्वरा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्वरा, तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनान दवर. तुज्या बळेपणा खातीर सर्वेस्वरा, माये मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब, तुजें मारूक म्हाका दाखय सर्वेस्वरा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. सर्वेस्वर बरो आनी एकूच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब, तुजें मारूक म्हाका दाखय सर्वेस्वरा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. उद्गार. Sorvesvarak soy soy, Sorvesvarak soy soy, Sorvesvarak soy soy, Sorvesvarak soy soy. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्वरा आनी दयेन आमची सोडवण कर. Sorvesvarak soy soy, Sorvesvarak soy soy, Sorvesvarak soy soy, Sorvesvarak soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू देव मंदिरांत वचून शिकयता आसतना मुखेल याज्ञिकांनी आनी लोकांच्या वडिलांनी लागीं सरून ताका विचारलें, खंयचे सत्तेन हें तूं करताय आनी कोणें ही सत्या तुका दिल्या. जेजून परती पाळ केलो, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचारतां,
तुमी तें म्हाका सांगशात जाल्यार खंयचे सुत्तेन हांव हें करतां तें हांवूय तुमकां सांगीन. जोवाचें स्नान खंय तावन आयलें, स्वर्गार तावन वा मनशां तावन? आनी ते आपणाचेच भितर अशें फरकूंक लागले. आमी स्वर्गार तावन म्हणल्यार तो आमकां म्हणटलो, तशें जाल्यार कित्याक तुमी ताचें सत मानलें ना? पूण आमी मनशां तावन म्हणल्यार आमी लोकांक भिवूंक जाय, कित्याक सगळीं जुवांवांक प्रवादी म्हूण मानतात. देखून जेजूक परती पाडून तांणी म्हणलें, आमी नकळो. आनी ताणें तांकां सांगलें, खंयचे सुत्तेन हांव हें करतां तें हांवूय तुमकां सांगिना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें प्रिच्या भाव भयणीनो, प्रश्न आनी जबाब आयज आमच्या जिवितान, आमच्या समाजान, आमच्या घराब्यान जायते प्रश्न आसात. आनी ह्या सगळ्या प्रश्नाक आमकां जायते फावटी जबाबूच मेळना. थोडे फावटी हो जबाब दुसऱ्यांनी दिवपाक जाय, थोडे फावटी हो जबाब आमी दिवपाक जाय. पूण तरी आसतना ह्या प्रश्नाक आमकां जबाब मेळना. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता, प्रश्न आसात. आनी हो प्रश्न उत्पन्न जावपाचें कारण जेजू जें कितें करता, जेजू जे भाशेन उलयता त्याक पासत. जेजू उलयता आसतना लोकांचीं तोंडां पडोवन उलयना. जेजू उलयता आसतना फाटल्यान उलयना, तोंडार उलयता. जेजू उलयता आसतना सत जें आसा तें डायल्यूट करून उलयना. तेच बराबर जरी तर कितें एक्शन घेवपाचें आसा जाल्यार जेजू घेता. जशें तें देव मंदीर, त्या देव मंदिरान जे ताचो बाजार केल्लो तांकां भायर घालप, तांचें मांड उमटप, हें सगळें जें केल्या उपरांत हे वडील आसात ते जेजूक विचारतात, हें करपाक तुका कोणें पदवी दिल्या? हें करपाक तुका खंयची सत्य आसा ती सांग. भाव भयणीनो, प्रश्न जो विचारला त्या प्रश्नांक जबाब मेळूंक जाय. आनी जेजू ह्या प्रश्नांक जबाब ना अशें म्हणना, वो जबाब आपूण दिवचो ना अशेंय म्हणना. जबाब दितलो हांव, कित्याक म्हाका सत्य आसा आनी खंयचे सत्येन हांव हें करतां ताचो जबाब दितां. पूण तो जबाब दिवचे पयलीं आनीक प्रश्न आसात, तांकांय जबाब दिवपाक जाय. आनी एके भाशेन त्या प्रश्नांक जरी तर जबाब दिलो जाल्यार ह्या प्रश्नाक आपले आपूण जबाब मेळटलो. जुवांवाचें जुवांवाचो बावतिज्म वा स्नान तें खंय तावन आयलां? एके भाशेन आमकां पळोवंक मेळटा, हे जे वडील आसले तांकां जबाब खबर आसा की हें जुवांवाचें स्नान देवाक व्हडलें आयलां. पूण तरी आसतना तांकां सांगपाक नाका, कित्याक तांच्या प्रश्नाचो जबाब तांचे लागीं आसा. आनी जो प्रश्न ते विचारतात ताचो हेतू जाणा जावपाक जाय म्हूण न्हू, ते नकळो देखून न्हू, पूण जेजूक कशेय भाशेन कोसाक लावंक वो ताका फारावंक. आनी हें जाणा जावन जेजू तांच्या प्रश्नाक असलो जबाब दिता. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी बालाम हाची खबर आयकल्या. बालाम म्हणटा तो एक प्रवादी जाका इस्रायलाच्या राजान हाडलेलो परजेचेर एके भाशेन शिराप घालपाक आनीक संदेश दिवपाक. पूण जेन्ना बालाम आयलो आनी ताणें लोकांक पळयले, वय परजेक पळयले, तांचे तंबू पळयले, तांचे मदें आयलो तेन्ना हो शिरापाचो संदेश तो दिवंक फाटीं रावलो. हे परजेचें निसणटण जावपाचें आसा तें सांगपाक फाटीं रावलो. आनी जरी तर आमी लोक गणतीचें पुस्तक उगडून जरी तर वाचलें, आयज आमी वाचलां तें 24व्या आवेस्वरांतलें, ताचे पयलीं जरी तर आमी वाचलें जाल्यार ज्या गाडवाचेर बालाम बसून आयिल्लो तें गाडव आपूण उलयता, मनशां भाशेन उलयता. आमी जाणा जनवारांच्यान उलोवंक जायना, पूण जेन्ना बालाम उलोवंक सोदिना चिंतून तांकां वायट दिसतलें
म्हजेर कोण आड येतलो आनी हो संदेश जो आसा तो मातशें इल्लोसो खर संदेश ह्या पासत तो जेन्ना फाटीं रावता तेन्ना हें गाडव उलयता आनी हें गाडव उलयलें तेन्ना ह्या गाडवाक बाला मार घालता बडी घेवन आनी तेन्ना हें गाडव ताचे लागीं प्रश्न करता तूं म्हजेर बसून आयला आनी तूं म्हाकाच मारताय पूण जो संदेश म्हाका दिवपाक लायला देवान तो संदेश दिवंक हांव फाटीं सरचो ना म्हणटो जनवारां पासून जें कितें देवान आपणाक दिल्लें आसा जें कितें करपाक सांगलेलें आसा ती करतात आमी ताका म्हणटा एनिमल इन्स्टिंक्ट ती पयलीं चिंतिना हांवें घांस मारीत जाल्यार तो म्हजेर रागार जातलो हांवें भुकीत जाल्यार तो म्हाका बडी घेवन मारतलो हें चिंतिना आमच्या सुणीं जीं आसात तीं तें आपणाचें काम करपाचें आसा तें करता सोरपाचेर तुवें पांय दवरीत जाल्यार सोरोप चिंतूंक वेचना तुजो पांय चुकेन पडला आसतलो तो त्या वाटेन घडये वेतालो तेन्ना म्हाका लागला आसतलो मुद्दम म्हाका मारूंक ना आसतलें हें चिंतून सोरोप रावना तेजेर तुवें शेपडेर पांय दवरलो जाल्यार सोरोप घांस मारतलोच इन्स्टिंक्ट एनिमल इन्स्टिंक्ट भाव भयणीनो मनीस आमी जायते पावटी जायत्यो वस्तू चिंत्ता थोडे पावटी बऱ्यो चिंत्ता तें एकदम बरें थोडे पावटी वायट चिंत्ता नॅगेटीव चिंत्ता भोव करून देवाचो संदेश थंय दिवपाचो आसा प्रश्न करपाचे आसात थंयसर आमी भिरांतीचें चिंत्ता आमी विचारीत जाल्यार आमकां भितर घालतले आमचें लायट काडटले वॉटर कनेक्शन कॅन्सील करतले आमकां ट्रान्सफर करतले असल्यो जायत्यो वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या मनान येतात पूण देवाचो संदेश जो आसा जायते पावटी आमचे भिरांतीक लागून आमचे लोजेक लागून वा आमचीं जीं चिंतनां आसात जीं आमी समजता जाणवायेचीं स्मार्ट तीं जायते पावटी देवाचो संदेश जो आसा देवाचे प्रश्न जे आसात ते करपाक फाटीं दवरता तर ह्या पासत आयज जोड एकल्याक आमकां कृपा मागुया जेजू घेवंक आमी तयारी करता बालामान संदेश दिलो तो ह्या सोडवंडाराचो सोडवंडार येता सोडवंक येता आमकां हे भिरांतींतलो आमचे हे दुबाव जे आसात आमचे प्रश्न आसात ते आमकां सगळें सुटावें करूंक आमचो सोडवंडार येता तर ताच्या येण्याक आमी तयारी करता आसतना आमी देवाचे कुशेक सदांच उक्ती रावंक देवाचो संदेश एकामेकाक दिवंक आनीक अशें करूंक आमी काळजीदार जावंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया गायन घेऊया C14 पेज नंबर 34 C14 म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती तूं दयेन मानून घे तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावशें कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वैवश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारांचा आसनाच्या देवा सर्व काळ्यान सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय. उंचगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपर गोठुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची बो करून गेल्ल्या वर्सा सोपून गेल्ले फातिमा आमच्या भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवाचो संदेश सगल्यांक दिवंक, आमचें तोंड उगडूंक, आमचे हात सदळ करूंक, आमचे पांय मुखार व्हरूंक आमकां उलो. तर देवाचो संदेश आमी घेवंक आनी होच संदेश आमी दुसऱ्यांक दिवंक देवाची हातयारां जावंक आमकां कृपा मागुया. आनी बराबर जेजूची केल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमचे चुकल्या गोश्टां आमची पथकां बोगोस आनी आमकां पडूंक दिवनाका, आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक
आमी बरवाशानत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटीन पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणार. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिले तू संसाराचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाची देवाचे शिले शिले तू संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हाका बोलाकी मेवतले. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारान तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तू म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. आमच्या काळजाक रावून घे. आमच्या काळजाक रावून घे. सोम्याचे चुये आमच्या काळजाक रावून घे. आमच्या काळजाक रावून घे. बाबा कडसून देवून आयोय आमचे साकोमुनी सारोय. सासनाक तुजे येवजोन जाले आमचे मोदे बिगाड करचे. सोम्याचे चुये आमच्या काळजाक रावून घे. आमच्या काळजाक रावून घे. सोम्याचे चुये आमच्या काळजाक
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारान अथीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तगतल्या देण्यांक लुबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आमकां सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वोलोकार. गायन घेऊया G8 पेज नंबर 100 G8. Yeah.